ट्रायल कोर्टाच्या हे जल्मठेपेचे शिक्षेक चारूय आरोपींनी हायकोर्टान आव्हान दिले. मात हायकोर्टानूय तांची अपील भायर मारली. चौगांकूय सध्या जल्मठेप चुकना. कोर्टान आता जजमेंट दिला अपहोल्डिंग दी कन्विक्शन. The sentence which was imposed, life in prison, which was imposed on all four convicts, has been upheld. So, according to me, this is a big justice to the family of the victim, Mandar, who has been really kidnapped and murdered for no cause. 2000 सन 14 ऑगस्टाक मंदार सुर्लकराच्या इश्टांनी ताचे अपहरण केले. रोहन धुंगड, नाफिया शेख, शंकर तिवारी, रायन पिंटो हे चौगूय आरोपी आनी एकलो इश्ट जो मागीर माफीचो साक्षीदार जाल्लो. मंदाराचें अपहरण करून तांच्या दोतोर बापाय कडच्यान 50 लाख रुपया तांणी मागिल्ले. मंदाराच्या बापायन पुलिसाच्या कानार घाले. आवूज जावन आरोपीच्या इश्टांनी मंदाराकूच मारून उडयलो. प्रुडंटा खातीर मुकेश कुमार.